गोमंतक टीव्हीच्या कदीक गोंयकार उत्सव जिणेचो हे कार्यावळीक तुमकां येवकार. हांव दिलीप बोरकार. नमस्कार. इश्टानो, कदीक गोंयकार जेन्ना आमी म्हणटात तेन्ना कांय गजाली अश्यो म्हणजे तकलेन येतात. आतां राजकारणाचो विशय हो घेवचोच पडटा. ताचे फाटलें कारण आसा. कित्याक नाच आनी गितां आनी राजकारण हाची सांगड आमचे गोंयकार राजकारणी घालतात. म्हाका याद जाता एकदां एक राजकारणी एका इलेक्शन वेंचणुके खातीर भोंवतालो. थंय नाच चलतालो. तो नाच करता करता त्या मनशाक दिसलें, त्या राजकारण्याक दिसलें की आपुणूय आतां नाचतलो, बाबडो जाणटो मनीस. आनी तेन्ना नाचता नाचता ताजे कमरान धरलें. तो इलेक्शनाक मागीर मुखार वचूंकूच शकलो ना. अशी गरज. एक गजाल म्हाका येवजता. ह्या दिसांनी आमचे प्रतापसिंग रावजी राणे लोक फोर्स करतात सगळे मिटींग घेवन तूं इलेक्शनाक राव 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 म्हणून. आनी तो नाका म्हणटा. हे नाका नाका म्हणत मुखार सरप. आनी तेन्ना जर ह्या व्यक्तीन जर राजकारणांत आसतना नाचाक सुरवात केली जाल्यार थंय एक प्रॉब्लेम जावं येता जो तांच्या भेणाचो आसता. अशेंच पळय नाका नाका म्हणटना कांय गजाली फोर्स करप म्हणटात पळय ते खूब त्रास जाता. म्हाका याद जाता भुरगेपणा वेली. तेन्ना गांधीजी खंय तरी उपासाक बशिल्लो दिसतो म्हाका. गांधीजीच्या नांवान उपास चलतालो. आनी त्या वेळाचेर हे लोक ताजे कार्यकर्ते आसात ते महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय. त्या वटेन आमचे खारविणी भयणी वताल्यो नुस्तें विकून घरा वताल्यो त्यो. त्यो दनपारच्या कडाचेर तांकां भूक लागली दिसता. कितें रे बाबा हे लोक त्या उपासा बसल्याय आनी हे ते गांधीजीक जय म्हणून सांगताय. हे कशें? अशे तरेचे ह्यो गजाली कांय आसतात. आतां परचीच गजाल तुमकां सांगता. गोंयांत आमची दिल्लीची नेत्या प्रियंका गांधी आयली आनी ती गोंयांत भोंवली आनी कुणबी लोक पळय आसात तांचे भितर तिणें रिएक्ट जाली ती. आनी थंय ती तांचे बरोबर नाचली बी. आनी ती नाचता आसतना म्हाका म्हज्या एका पयलींच्या हाजेर ती कुणबी नाच नाचली, कितें केलें तें म्हाका खबर ना. पूण हांवूय एकदां कुणबी नाच नाचिल्लो. आनी तो नाचता नाचता म्हजी लज गेल्ली. जालें कितें तर आमच्या गांवांत एक कार्यक्रम दवरिल्लो आनी त्या कार्यक्रमांत कुणबी नाचूय आशिल्लो. तातूंत एक जोडयेचो पार्टनर नाशिल्लो. म्हणटकच हांव जाता कुणबी आनी हांवें काश्टी मारून हांव थंय सगळ्यान मुखार रावन त्या ढोलाचेर आनी हाजेर रावन घुमटाचेर नाचतालो. आतां तें नाचून जाले उपरांत सोंपल्या उपरांत सगळ्यांनी भितर वचूंक जाय हें म्हाका खबर नाशिल्लें. फाटले जे सगळे लोक आशिल्ले सायडीचे ते नाचून नाचून भितर गेले आनी हांव बाबडो ते स्टेजीचेर तसोच रावून ते घुमटात नाचतना हांव म्हजी काश्टी घेवन तसो नाचत राविल्लो. हो एक कुणबी नाच म्हाका अजून याद जाता. आनी हो जो कुणबी नाच पळय आसा आनी कुणबी तेन्ना म्हाका हें सगळें अशें दिसता की कुणबी नाच. रे मोरा दिगंतरा पेटे कुपा दिगंतरा रे मोरा दिगंतरा पेटे कुपा निरंतरा रंग खेळून अंतरात गाय मरे सुंदरा रे मोरा दिगंतरा रे मोरा दिगंतरा. रे मोरा दिगंतरा. रे मोरा दिगंतरा म्हणले बरोबर याद जाता ती आमचो कवी रमेश वेळुस्कराची. आनी ह्या रमेश वेळुस्कराचे कवितेचे गिताचे गायन आतां जे कानार सुमधूर आयलां पळय ते आमची गोंयची एक नामनेची गायिका आनी नृत्यांगना. हे कोणाक कल्पना नासतली. ती आमच्या मदीं हांगा स्टुडियोंत आयल्या आनी म्हजें उलोवप चलता चलता ती भितरल्यान गुणगुणटाली. भोवतेक ताका हांवूय मोर दिसलो आसतलो. रे मोरा दिगंतरा. तर ही गायिका आनी नृत्यांगना आसा आमची गोंयची नामनेची. तर रजनी ठाकूर हें नांव गोंयच्या खुबश्या लोकांनी आयकलां, तिगेलें गायन पळयलां आनी आज ती कदीक गोंयकारचे ह्या प्लॅटफॉर्माचेर जिणेचो उत्सव कसो मनोवपाचो आनी आपणेन कसो मनयला हें सांगपा खातीर आमचे मदीं आयल्या. रजनीबाई नमस्कार. हय. तर म्हाका एक याद जाता 1974 हांव नकळो तुका याद जातली तेन्ना तुमचो एक ग्रूप आशिल्लो बरो ते ऑर्केस्ट्रा कितें नांव तेजें
हय तातूंत तूं गायतालें आनी त्या वेळाचेर ऑर्केस्ट्रान बी गावप गोंयच्या चलयांनी बी हें तेन्ना तशें अशें लोकांक मान्य नासतालें पूण तुमचो ग्रूप जो पळय आशिल्लो तो खूबच सुंदर आशिल्लो चंद्रशेखर नायक चंद्रशेखर दोतोर जाला आतां तो थंय हांगा काळजां तपासता मागीर डी सतीश हो तुज्या ग्रुपान आशिल्लो तो आतां जादू करता मागीर डॉक्टर पुरंदर बी ते सगळे आशिल्ले आनी तुमचो नॅशनल थिएटरान शो आशिल्लो आनी त्या वेळाचेर पयले फावट एक सुंदर गायिकेक हांवें पळयलें आनी ते गायिकेचो पांयाचो ठेको दिवन तें गीत म्हाका अजून येता सीसी बरी गुलाब की पत्थर पे तोड दूं अशें तुगेलें तें एक्शन बिक्शन पळय आसा आनी तो आवाज आतां म्हाका सांग शिशी भरी गुलाब की पत्थर पे तोड दूं हें बरें आसा पूण ज्या जोमान तूं ते फातराचेर आपटिता अशें दाखयता पळय हो जो तुगेलो पळय आपटुपाचो हो तुजो गायनाची एक तुगेली आवड गाय खंय तरी असो कितें म्हणटात पळय तो असो उद्वेग असो काडपाचो आशिल्लो कित्याक तूं म्हणटालें अशें आपटितालें तेन्ना चंद्रशेखरान म्हणिल्लें दिसता म्हाका आगो ती शिशी सुशेगाद आपटी फातर फुट्टलो म्हणून तर हें म्हाका सांग तूं कशें आयकलें प्रोग्रामान कितें आसतालें की इतलो म्हणजे बरें दिसतालें त्या प्रोग्रामान आनी लोकूय खूश जाताले कित्याक जेन्ना आमी पदां म्हणटा तेन्ना ते इनवॉल्व जावन म्हणटा आमी म्हणजे शिशी भरी गुलाब की पत्थर पे तोड दूं ही ते एक्शनान दाखयल्या शिवाय तातूंतलो हें कळना कितें जोर कळना आनी त्या हातून मनीस इतलो डुबून गेल्लो आसा की आपूण कितें करता तें ताजेय भान उरना ही गजाल पळय आसा इतली वर्सां जाली पूण म्हजो तो आवाज कानान अजून घुंवता एक ते अशें वाक्य म्हण गो तोड दूं म्हणून शीशी भरी गुलाब की पत्थर पे तोड़ दूं शीशी भरी गुलाब की पत्थर पे तोड़ दूं फुडलें आतां म्हाका याद ना तर हे पळय आसा म्हजे सारक्या त्या वेळा वयल्या तरणाट्याच्या कितल्याच लोकांच्या काळजांत हे उरलां आसतलें आतां हो जो तुजो प्रवास तो ऑर्केस्ट्रेशन जावन आशिल्लो तूं म्हाका आमी मेळटाली तेन्ना अशी म्हाका कळटा आनी त्या वेळार आमकां अशें एकोफोनीक आमी सादे फुनेलाचेर म्हणटालीं हय फुनेल कितें कितें फुनेल म्हळ्यार आमचे आमी कोर्नेल म्हणटा फुनेल खंय तर अशें पळय तुगेलो प्रवास पळय हांगच्यान सुरू जावन आशिल्लो आनी म्हाका कल्पना आसा त्या प्रमाणे तूं 5व्या पिरायेच्या 5व्या वर्साचेर तूं नृत्यांगना आशिल्ली नाचूंक लागिल्लें तुका पुरस्कारूय मेळिल्ले ताजे विशीं सांग न्ही आमकां थोडें तुवें बरें विचारलें म्हाका की खूब जाणांक खबर ना की हांव डान्सर आशिल्लें म्हणून म्हणजे डान्स करतालें वयाच्या 5 वर्सां पासून हांव डान्स करपाक म्हणजे करतालें म्हाका खूब आवड आशिल्ली आनी 1955 हांव सोलापुरा पयलीं आशिल्लें 4 वर्सां 5 वर्सां आनी थंयच्यान पयलीं हांव रजनी गोखले आनी थंयच्यान म्हाका म्हजो आवय गोंयची आनी बापूय म्हजो पुण्याचो म्हणून आमी सोलापुरा रावतालीं 5व्या वर्साक म्हजी आवय एक्सपायर्ड जाली म्हणून तेन्ना हांव गोंयान आयलें पूण ताज्या पयलीं हांवें सोलापूर गाजयला म्हणटा तशें म्हणजे इतलें ल्हान आसतना पासून म्हजे कडेन अजून फोटो आसा सुर्यकांत नटाचो ते व्हडले व्हडले आर्टिस्ट सूर्यकांत राजा गोसावी वसंत शिंदे गोपी कृष्ण हांच्या कडल्यान म्हाका वावा मेळिल्ली आनी तांच्या कडल्यान प्रायजाय मेळिल्ली आनी म्हाका डान्साची खूब आवड आशिल्ली आनी म्हजी आवय म्हाका परते परते झनर पायल बाय तेन्ना ते पिक्चर सगळे सुवर्ण सुंदरी हे बी सगळे डान्स वैजंतीमाला बी सगळी बरी डान्स करताली पण हांव ते पळोवन फक्त करतालें आनी म्हाका 3 म्हयने फक्त हांवें कितें म्हणटा तें शिक्षण घेतलें म्हणटात थंयचं तें आनी गट्टी मास्तर म्हणून आशिल्लो आमचा म्हजे गुरू तर म्हजे बरोबर फैयाज शिकताली ती सिनियर आशिल्ली आनी मागीर हांव गोंयान आयलें आवय एक्सपायर्ड जातकच आनी हांगा येवनूय हांव डान्सर म्हणूनच फेमस आशिल्लें म्हणजे स्कुलान शाळेन महिला विद्यालयान शिकतालें हांव सगळे जाणां म्हजो म्हणजे रजनी तुजो नाच पळोवपाक आमी बसले शेवट पर्यंत म्हणजे आमचे गॅदरिंगा बी आसताली बेबी डान्सर बेबी डान्सर तें म्हणजे म्हजें नशीब इतलें बरें की व्हडल्या व्हडल्या बुजुर्गाच्या कडल्यान म्हाका आशिर्वाद मेळ्ळे म्हजो डान्स भाऊ साहेब बांदोडकरांक खूब आवडटालें मनोहर शिरगांवकराक तांणी म्हाका खूब प्रोत्साहन केलें नेहरू समोर नाचलें हांव इंदिरा गांधी समोर नाचलें पूण तेन्ना कितें अशें फेमस जावपाचें हें नाशिल्लें केलें आनी आमी केन्ना तें फुडेंय अशें जातलें म्हूण कोण जाणाशिल्लें म्हणजे केन्नाच
ताजो विचारूच केलो ना. म्हणजे कितें वासाल्वो सिल्वा पुर्तुगीज ताजे कडल्यान म्हाका पारकर पेन भांगराचें दिल्लें तांणी स्टेजीर नाच पळोवन. म्हणजे सांगल्यार म्हाका आतां अशें दिसता, पूण मागीर आपलें एक वय आसता. 1970 अशें जातकच हांवें डान्स बंद केलो. तेन्नाचो काळ पळय आसा तो काळ तसो वेगळोच आशिल्लो. तेन्ना लोकांक भितरल्या कलेची जाण आसताली. आयचे सारके जे पळय आसा वेव्हारी प्रोफेशनल जे कितें आसा तशें कांयच ना. आनी आतां कितें जाल्लें आसा, कितलेच टीव्ही जाल्ले आसता, कोणी उठटा गावपाक लागता तें करता. ऑफकोर्स लोकांक टीव्ही चॅनलांक लागून मेळटा अशें. तरी पूण तुगेलें पळय आसा गायन पळय आसा ताका आतां जी जी नांवां सांगल्यांत पळय ते दिग्गज लोकांची नांवां त्या लोकांक पळोवपा खातीर आमी सारके लोक सामके तळमळटाले. तांचे बरोबर तुजे सारके मनशाचो सहवास आनी तातूंतल्यान शिक्षण घेवप हें खरेंच ग्रेट आसा. आनी म्हाका दिसता तातूंतल्यानूच तूं घडला आसूंक जाय अशें. तूं मागीर रेडिओचेर गेलें. हय, म्हणजे सुरवात गाण्याची जाली कशी 70 हांवें मागीर म्हज्या खंयची गोश्ट हांव अशें आसात आपली हें पळोवन पायरी पळोवन किंवा मर्यादा पळोवन हांव सदां वागत आयलें. म्हणजे डान्स बाबा एक वय आसता आनी तितलें हांव क्लासिकल तशें शिकून, कारण म्हाका हांगा मांद्रेकर सर शिकोवपाक गेले, म्हणजे शिकपाक गेल्ले. ह्या भुरग्याच्या तकलेन सरस्वतीन हात घातला म्हणपाक लागलो. म्हणजे इतलें ताणें एप्रिशिएट केलें. म्हणजे हांव पिकअप रोखडें करतालें. तशें गाण्याच्या बाबतीन म्हाका खबर नाशिल्लें म्हाका गावपाक येता म्हणून. पूण एकदां स्कुलान स्पर्धा आशिल्ली. त्या स्पर्धेक सुखाची सावली पिक्चर लागिल्लो, तातूंतलें पद म्हणलें हांवें. एक होता चिमणा एक होती चिमणी, एक होता चिमणा एक होती चिमणी, एक होता चिमणा एक होती चिमणी, चिमणी म्हणाली चिमणाला. अशें तें पद आशिल्लें. तातूंत म्हाका फर्स्ट प्रायज मेळ्ळें. तेन्ना म्हाका म्हजी सगळीं फ्रेंडां म्हणपाक लागलीं, अगो रजनी तूं गाताय बरें मुगो. तेन्ना हांव मराठी उलयतालें. मग तूं गायचा काय प्रयत्न करत नाहीस म्हणून तेन्नाच्यान हांवें हळू हळू रेडिओचेर युववाणी, तेन्ना गजानन देसाय, नंदकुमार पर्वतकार, म्हणजे तुमकां खरें सांगता म्हजें भाग्य इतलें की बुजुर्ग लोकां बरोबर म्हजे सहवास जाले, तांचे संस्कार म्हजेर पडले. म्हणजे हांवें ते अनुभव खूब घेतले. जरी चड म्हणलें ना तर ताचो अनुभव खूब घेतला हांवें. म्हणून म्हाका सदां अशें दिसता की गाणें आमकां येता अशें दिसता, पूण तातूंत खूब खोलान वचून जर विचार करत, रियाज ही मेन. आनी मोगूबाई कुर्डीकर आमी माई म्हणटाली, तांच्या सहवासान म्हाका खुबशें शिकूंक मेळ्ळें. ती म्हाका म्हणटाली बेबी म्हणटा म्हाका, मडगांवची सगळीं. तर तूं हांगा यो मुंबय, आपूण तुका गंडो बांदता. पूण तुवें येदोळ म्हणलां तशें की चलयांक वचपाक बी मेळनाशिल्लें, कांय गोश्टी आशिल्ल्यो. पूण ती सदां सांगताली, तिची मैत्रीण आशिल्ली वत्सलाबाई पर्वतकार, अगो तूं सदां लक्ष्मी फाटल्यान धांवलें, आपूण सरस्वती फाटल्यान धांवलें. आपल्याक लक्ष्मी मेळ्ळी आनी सरस्वती मेळ्ळी. म्हणून हांव आयच्या भुरग्यांक सांगूंक सोदतां की जरूर लक्ष्मी फाटल्यान धांवात, पूण सरस्वतीची उपासना करा. सरस्वती आसली तुमच्या कडेन, लक्ष्मी आपोआप तुमच्या म्हऱ्यान येता. आनी म्हाका कितें येता ना, सदांच नम्र रावा. आज गोंयच्या कलाकारांचो ल्हान आसूं व्हड आसूं हांवें सदांच तांचो आदर केलो. आनी तातूंत आवर्जून हांव तुका सांगतां, विष्णू शिरोडकार, दयेश कोसंबे, यतीन तळवलीकार हे भुरगे म्हजे बरोबर म्हणजे ताई ताई करून तेन्ना आज ते खंयच्याकय पावले. पूण म्हाका इतलो अभिमान आसा की ते म्हजे बरोबर फुडें फुडें तांकां वळख मेळ्ळी. हें म्हजें भाग्य की म्हाका म्हजे बरोबर ते सदांच आशिल्ले. कळ्ळें तुका? सांगपाक गेल्यार खूब आसा, पूण हांव तुका आतां थोडक्यान सांगलां. ग्रेड मेळिल्ले आकाशवाणीचे तूं गायक कलाकार. तुवें याद जाता तुवें पयलें गीत अशें केन्ना अशें गायिल्लें तुका जें आवडीचें अशें आशिल्लें? न्हंयच्या तिरार हांव उदक भरतना अशें कितें तरी तें एक पद आशिल्लें. आनी कृष्णाचें म्हणजे राधा कृष्णाचें अशें, पूण आतां म्हाका याद जायना ती. गोडखिंडीन बी बसयल्लीं पदां म्हणलीं. मागीर जयतीर्थ मेवुंडीन बसयल्लीं मागीर पदां म्हणलीं. योगराज आमचो बरो गुणी कलाकार गेलो, ताजी तर सुंदर सगळी रचना आशिल्ली हांवें खूब म्हणल्या. आनी म्हाका सदांच हिराबाई बडोदेकर, यशवंत देव,
मागीर बुवा आमचे अभिषेकी बुवा ते तर मागीर येवन रावताले. अशे लोकांच्या सान्निध्यान म्हाका खुबशें शिकूंक मेळ्ळें, तांचे संस्कार मेळ्ळे म्हाका. हातूंत हांव म्हणटा म्हजें भाग्य आसा. आनी जें कितें येता म्हाका आज पर्यंत प्रामाणीकपणे हांव गायलां. म्हज्या कले कडेन हांवें केन्नाच एकनिश्ठ रावलें. आतां तूं उलयता आसतना ऑफकोर्स तूं बरें सुंदर उलयलें अशें, पूण जेन्ना जेन्ना तूं गुरूचें पळय नांव घेताले तेन्ना तूं कानाक हात लायताले, ताजे फाटलें कितें आसा? तो आमचो मान गुरूचो. तांचो हांव सांगूंक शकना तुका. गुरू म्हणजे आमकां देवा देव अशें, पण तशें करता अशें म्हणजे ताका हें करपाचें अशें. आतां हो मानाचो प्रकार जो जालो पळय, आतां म्हाका सांग, ह्या कलाकारांक मान दिवपा खातीर म्हाका दिसता तुवें 2009 सावन एक संस्था स्थापन केली, स्वरगंधा, स्वरधारा. तर ती करून तूं ह्या लोकांक मान दिवपा खातीर कांय लोकांक तूं हाडटा, तांचो सत्कार करता, तांकां पयशे दिता आनी अशें करता. ताजे विशीं सांग न्ही आमकां थोडें. म्हणजे म्हाका अभिमान दिसता, कित्याक अशे खुबशे जे म्हणजे कलाकार आसात अजून, म्हणजे आनी खूब जे गेले. आतां 12 वर्सां जालीं हांव स्वरधारा म्हज्या संस्थेतर्फे तांकां पुरस्कार दिता, म्हणजे ज्यांनी प्रसिद्धी फाटल्यान न लागता, कशा मोबदल्याचो म्हणजे कसलोय मोबदलो न घेता निस्वार्थीपणे तांचें योगदान आसा. अशे बुजुर्ग लोकांक तांची दखल घेवन तांकां हांव नादश्री पुरस्कार, दर वर्सा एक नादश्री पुरस्कार दिता. सरस्वती आनी 25,000 ते 30,000 रुपये पण आमी स्वता आमचे स्वरधारा संस्था ही हांवें म्हणजे हें केलें, स्थापन केली. कित्याक म्हज्या एक मैत्रिणी खातीर, विभावरी मामरे, बरें सुगम संगीत गाताले. म्हणजे आमी सामकी भुरगीं आशिल्लीं, पूण 16 वर्सां बॅड रिटर्न आशिल्ले ते. पूण ते इतले न्हिदून पासून आमकां गायड करताले. अशें म्हाका दिसलें की ताजी दखल कोणें तरी घेवं जाय. तेन्ना अनिल सामंत आनी म्हाका खूब पाठिंबो दिलो. म्हजे बरोबरची ज्योती बांदेकार आनी सगळ्यांनी म्हणजे आमी मेळून थंय स्वरधारा संस्था, संकल्पना म्हजी आशिल्ली. आनी आज 12 वर्सां जालीं. गेल्या वर्सा आमी ऑनलायन पासून आमचे रामराव नायक म्हणजे गुरू मडगांवचे, तांचो सत्कार केलो. आनी सत्कारूच न्ही तर आमचे गोंयचे भुरग्यां खातीर व्यासपीठ मेळपा जाय म्हणून बरे प्रोग्राम, इंटरनॅशनल नॅशनल लेवलाचे आर्टिस्ट हाडून, मुंबयचे महाराष्ट्रांतले आर्टिस्ट हाडून तांचे बरोबर हांव तांकां गावपा लायतालें. आनी अश्यो कार्यशाळा घेतल्यो, श्रीधर फडके, यशवंत देव. म्हणजे हांव धन्य समजता की म्हाका जें मेळुना तें एटलिस्ट हांवें प्रयत्न तरी केलो तांच्या खातीर. आनी असो तांकां मेळचें अशें म्हाका सदांच दिसता आमचे गोंयच्या आर्टिस्टांक. हें जें तुगेलें कार्य पळय आसा तें कार्य आतां ह्या कार्यक्रमाक लागून लोकांक कळटा. कित्याक खूब जाणां, आनी तूं जाणा, आमची गोंयकारांची चड करून सगळ्यांची मेमरी खूब उणी आसता, तांकां कळचना. पूण जी गजाल सरकारान करपाक जाय, जावं व्हडल्या व्हडल्या संस्थांनी करूंक जाय, जांचे कडेन दिग्गज लोक आसा, पयसो आसा, पूण तुवें केलें ओके गो. ताजे फाटल्यान म्हजें कांय अपेक्षा ना किंवा हें करत आयलें हांव. कित्याक संगीत हो म्हजो एक जगपाचें साधन. तूं जाणा 1990 हांव म्हणजे म्हजें काळान घात केलो, म्हजो हें विष्णू एक्सपायर्ड जालो. मागीर म्हजें हें आशिल्लें की फक्त जें कितें म्हजें देवान बुवा म्हणटाले, अभिषेकी बुवा, तूं लक्ष्मी होतीस घरांतली, म्हणजे तें म्हगेर सदां रावूंक येतालें. तुला गोड गळा दिला. आनी माधवी देसाय, त्याच्यावर तूं जग आतां. म्हणून हांवें तें की म्हजें जगण्याचें साधन हें आतां संगीत. तातूंत खूब अडचणी आयल्यो, पूण हांवें केन्ना ताजो जें वेळ आयली तशें हांव एक्सेप्ट करीत गेलें. आनी आज पर्यंत हांव म्हज्या कलेक जोपासता. अजून म्हज्या उशा कडेन तंबोरो म्हजो आसता. तूं अशें उलयता इतले भावूक जाले आतां. हेच भावुकतायेचें हें म्हणून एक गीत आयकून. म्हजो आवाज सद्या म्हणजे म्हजी रियाज काय नव्हतं, कित्याक हांव आतां सुंदर जो आसा, कोकिळो पळय आसा, कोगूळ पळय आसा, कितली जाड्डी जाली हांव गेलो जाल्यार तेगेलें कायमच कोगुळेचीच आसता. कसो मराठी म्हणूं, कसलेंय म्हण, नो वाद. फुलले रे क्षण माझे, फुलले रे, फुलले रे क्षण माझे, फुलले रे, मेंदिनी हो शकुनाच्या, शकुनाच्या मेंदी
सजले रे क्षण माझे सजले रे. माफ करा कित्याक म्हजें आतां तुका आता पळय म्हणपाचें तुका बरो मूड लागला माफ करा न्ही आवाज गो कोण आता तू सांगले ना, हें म्हणून पयलीं हांव कळ्ळें गावन तुका. घालो, सांगलें जाणा. सारकें. आता तुका बरो पळय हें लागता पळय अशें किशोरी आनी तुमच्या सारक्या लोकांनी म्हजें प्रेम केलां. किशोरी ताई बी पळय आसा एकदां हें जालें काय पयलीं मातशी खटूक करताली ती आनी एकदां तिगेले हें मूड लागलो काय ना घेत रावतालो तुजो मूड लागला आनी एक जावन दी गो निळे निळे शेल्हारेक गायता, निळे निळे शेल्हारेक गायता, मन दर्याचे सपना किनारी, मन दर्याचे सपना किनारी. मोर पाखी पावलांचो सैर भैरनाच, मोर पाखी पावलांचो सैर भैरनाच, मन दर्याचे सपना किनारी. काय नजो वा तर तूं म्हजी लज अगो लज न्ही गो सायबिणी तुका सांगता लज पळय जाता आतां तूं पळय गोंयकाराचें इतलें काम करता तूं गायता तुवें नवे नवे कलाकार घडयल्यात म्हणटा कितें तुजी सहवासान कितले लोक आयल्या शकुंतला भरणे लेगीत तुजे बरोबर अशे खुबशे लोक अशे जाल्ले आसा म्हाका मग काल म्हाका दिसता गोमंतकाचेरूच हांवें काल काय परवा केन्ना अशें एक बातमी वाचिल्ली रुलींग पार्टीचो एक व्हडलो फुडारी दिवचले खंय तरी कसले उदकाडो गेल्लो कसले तरी हाका संमेलना तर त्या संमेलनाक तो म्हणटा की तो हेडलायन म्हणजे हें आयल्या न्यूज आयला की संगीताक लागून ताण तणाव हो प्रकार पळय आसा उरता आतां राजकारणी तांचो ताण तणाव आनी ते संगीताक म्हाका मागीर तट करून हे संगीताक खंयचें म्हणटा कित्याक आयज त्याच पक्षाच्या मंत्र्याचेर खुबशे अशें कितें कितें आरोप जाता संगीता म्हण चलयेचें नांव काय खरें आमचें संगीत असो एक प्रस्न पडटा आतां म्हाका सांग संगीताचो हो ताण तणाव संगीताक लागून पयस जाता जाता नक्कीच जाता. संगीत हें मनशाक जगूंक शिकयता आनी म्हज्या बाबतींत कितें जालां म्हजी रियाज बी करपाक तितलें सातत्य नाशिल्लें आनी खूब अडचणी आसताल्यो म्हज्या म्हणजे आयुश्यान पूण ताचेर मात करत हांवें तें जोपासलें. आतां पासून तूं म्हणचें हांव हें म्हणटा पूण आतां म्हजे कडेन म्हणपाक म्हणजे हांवें ताजे वेलें लक्षूच काडलें म्हणजे फक्त एक ओम साधना केन्ना सकाळची हांव करतां पूण रियाज हाका सतत एक तर मेंटली मनीस बरो आसूंक जाय नाल्यार ती आनी मॉरल सपोर्ट आसूंक जाय हे दोनूय म्हजे कडेन नाशिल्ले पूण जितलें जाता तितले आनंदान हांवें स्विकारलें आनी तें आज पर्यंत जोपासलें म्हणून आज गोंयचे लोक म्हजेर प्रेम करता म्हणजे हो म्हाका अभिमान आसा. हे तुजे कलेक लागून घडलें म्हाका केन्ना केन्ना एक गजाल हें जाता एक निमाणो तुका हांव एक ल्हानसो तुजे कडेन म्हाका जाणून घेवपाक जाय हांगा मुगो मिरामार कांय वर्सां पयलीं म्हणजे ह्या 10 वर्सां पयलीं अन्न महोत्सव जाल्लो आनी ते संगीताचो कार्यक्रम दवरिल्लो आनी ते रेमोक आपयल्लो रेमो फेर्नांडीस तूं वळखता रेमो वळखता तेन्ना रेमो मुगो ताणें प्रोटेस्ट मारिल्लो आपूण येदो व्हडलो इंटरनॅशनल गायक आनी तुमी म्हाका 2 लाख दिता आनी कालचो परचो खंयच्यान तरी मुंबयच्यान एकलो आयला ताका तुमी 10-15 लाख दिता विमानाची तिकेट पळय आसा बरी आसा. ह्या गोश्टी खातीर सदांच हांव झगडलां कित्याक आमच्या आर्टिस्टां कडेन इतले बरे गूण आसा आमी प्रोत्साहन दिवची ना जाल्यार कोण दितले. हांव म्हणटा तुमी भायल्या आर्टिस्ट तांकां ऑलरेडी स्टेज मेळ्ळा तांकां ते ऑलरेडी पण आमच्या भुरग्यांक तुमी म्हणजे मानधन दिता आसतना ताजो 1000 फावटी विचार करता म्हणजे तांची किंमत कमी करूंक जायना न्ही म्हणून ताज्या खातीर हांव प्रोग्राम पासून घेनाशिल्लें. म्हज्या आर्टिस्टांक बरें मानधन दितलें कोणी तबलजी वो पेटीवाल्याक आपय रे म्हाका राग येतालो कित्याक तांच्या आवयन बरीं नांवां दवरल्या तांकां कळ्ळें आनी दयेश म्हण विष्णू म्हण ताईन आपयला म्हणटा ते फाटीं फुडें पळयनाशिल्लें यतीन हें म्हणजे तांकां एक म्हजे बद्दल आदर आसा आनी अजून आज म्हणजे म्हाका एक सांगपाक तुका आनंद जाता म्हणजे कोणे तरी हाजी दखल घेतली अशेंच अनिल सामंत सदां म्हणटाले की रजनीताई तुम्ही सगळ्यांसाठी केलं तुम्ही एक CD पण नाही केली तुमच्यासाठी आमच्या या मुलांनी करायला पाहिजे सर तुम्ही म्हटलं ना तेच माझं योगदान आहे म्हटलं मला कशाची अपेक्षा नाही आहे पण आज माझं म्हणजे अभिमानान सांगता की अंत्रुज कला अकादमी फोंडा हांणी म्हजो सुगमोत्सव पुरस्कार जाहीर केला. अरे वा अभिनंदन. अशें तर हे सगळें पळय आसा आतां तूं वेगवेगळे हातूंतल्यान गेल्लें आसा अडचणी येतात सगळें जाल्लें आसा तरी आसतना ताजेर सगळी मात करून म्हणना
तुवें तो तुजे जिणेचो भागूच करून घेतलो आसा हय, आनी ताका लागून जिणेचो उत्सव हो जो आसा पळय तो तुवें जपला, दुसऱ्यांकूय दिला आनी जे जे कोण कॉदीक गोंयकार जे आसात पळय तांणी तुका कॉदीकसान करताच ते पूण तांणी तुका खूब मानले आनी फडलो जन्म जर म्हाका मेळत तर हांव फक्त गायिका जातलें म्हजें सूर हें म्हजें जिवन जातलें पूण देवाक हांवें तेंच सांगलां म्हाका आनी कांय नाका फक्त म्हाका गायिका कर आनी तुवें परत जल्म घेवन येवचो गायिका जावची आमचे सारके जे जे कोण कॉदीक लोक आसात पळय तांकां तुवें बरें आनी ताण तणाव म्हणटात पळय जे पळय राजकारणी पळय म्हणटात तांचे जर ताण तणाव जर वता जाल्यार खरीच आनी म्हाका एक खूब म्हणजे खोस भोगता म्हणटा आनंद जाता राजू नायकान हें जें कितें चालू केलां म्हणजे अशें म्हाका काल कळ्ळें पूण आय एम व्हेरी हॅपी आनी हांव सदांच म्हजें तांकां केन्ना मदत लागतली हांव सदांच आसा तुमचे बरोबर खूब बरें दिसलें तूं आमचे मदीं आयलें आमचे मदीं आशिल्ले रजनीबाई ठाकूर जाणें आमच्या रसिकाचेर एक मोनेळ घाल्लो आनी हो मोनेळ असो आशिल्लो मागीर तो बेबी डान्सर म्हणून आसूं किंवा तेन्नाचे सिसी बरी आसूं अशें कितें तरी ताणें अशें आनी ताणें गोंयांत खुबशे कलाकार घडयले म्हणून हांवें तांकां घडपाक ताणें प्रोत्साहन दिलें आनी अशी एक गायिका ना जर खुबशे गायिका आसात जे आपले पुरतेच पळोवन आपुणूच वयर वतात पूण आपल्या वांगडाच कांय लोकांक बरोबर व्हरप तांकां वयर काडप आनी गोंय एक कलाकाराची खाण म्हणून समृद्ध करप हें आमच्या गोंयांत घडटा आनी ते कित्याक घडूंक पावता की रजनी ठाकुरा सारके कलाकार जांकां कला कळटा कलेक लागून जिणेचो उत्सव जांकां कळटा अशे लोक आसात तशे तर इश्टानो जिणेचो उत्सव हो वेगवेगळे कारणां लागून जाता तातूंत मनीस कॉदीक आसल्यारूच आनी कॉदीक गोंयकारूच आसल्यार अशें धरून चलूं नाकात खुबशे गजाली गोंयकारां मदीं आसा पूण गोंयकाराचो मुखेल स्वभाव हो कॉदीक गोंयकाराचो जाल्ल्यान आमकां हे कॉदीकसाणूय आवडटा तातूंतय जिणेचो उत्सव आसता म्हणून ही कार्यावळ चलता आनी ही चलत रावतली तुमी ही कार्यावळ पळयत रावात आनी ही चलता आसतना मतीन दवरात कॉदीक गोंयकार जिणेचो उत्सव आनी हो जिणेचो उत्सव असो चलुनी चलत रावुनी जाका लागून तुमकांय आनंद भोगतलो म्हजे सारके धवे केस जाले जरी ताच्या मनांत सामकें तन्ने काळीज उरतलें आनी हें येवंक पावता कले खातीर बऱ्या विचारा खातीर आनी ताकाच लागून जिणेचो उत्सव घडटा घडत रावतलो कॉदीक गोंयकारां खातीर